नमस्कार. पणजी दूरदर्शन तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. 14व्या राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान आज केंद्रीय वेंचणूक आयोगान नवी दिल्लीत मुखेल कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जाल्यो. कार्यावळीत केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल लेगीत हाजीर आशिल्ले. ते भायर मालदीव्स, फिलिपायन्स, रशिया, श्रीलंका तशेंच उझबेकिस्तानाच्या वेंचणूक आयोगाचे मुखेली तशेंच हेर प्रतिनिधी कार्यावळीत वांटेकार जाले. कार्यावळीत 2023 वर्सा वेंचणूक संबंधित सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी भेटयले. कार्यावळीत उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताच्या लोकशायेच्या प्रवासान वेंचणूक आयोगान महत्वाचें योगदान दिलां अशा उतरांनी आयोगाची तुस्त केली. यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं. देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवा प्रदान करेंगे. आज राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान भाजपान नवी दिल्लीत नमो नवमतदाता संमेलनाचे आयोजन करून मतदारांच्या वळेरेंत नव्यान जोडिल्ल्या मतदारां खातीर मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार संमेलनान आभासी प्रणाली वरवीं उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या लोकशायेन जोडिल्ल्या खातीर नव्या मतदारांक परबीं भेटयली. हे कार्यावळीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हाजीर आशिल्ले. ह्या वर्सा जावपी लोकसभेच्या वेंचणुकेत आपले मोलादीक मत दिवन नवे मतदार भारताक उदरगतीच्या तेंगशेर पावयतले अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायली. देश में स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है. ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया. ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई. ये हमारी सरकार है जिसने 3 दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की. ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है. जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो नीति में, निर्णयों में स्पष्टता होती है. मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं ना तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है. 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े हो. आज भाजपाच्या नमो नवमतदाता संमेलनाच्या मजगती भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आभासी हजेरेंत भाजपाचे प्रचार विषय गीताचे लोकार्पण केले. या विषय गीताची टॅगलायन सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सभी मोदी चुनते हैं अशी आसा. म्हापशेच्या पालिका बाजारातल्या दुकानांच्या भाडेवाढीचा निर्णय म्हापशा पालिकेन घेतला. या संदर्भात थळाव्या वेपाऱ्यांनी निवेदन सादर करून आपली कागाळ मांडली. हाका जाप दितना मुखेल सावंत हांणी हो विषय फक्त म्हापशा पालिकेपुरतोच मर्यादित ना जाल्यार राज्यातल्या हेर पालिकांकूय लागू जाता अशें सांगलें. ताका लागून सगळ्या पालिका मुख्य अधिकारी, पालिका प्रशासन संचालक आनी वेपाऱ्यांक विश्वासान घेवन ताचेर कायमस्वरुपी उपाय काडपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी वेपाऱ्यांक दिलें. म्हापशांत आयोजित राष्ट्रीय वेपारी कल्याण मंडळा वतीन वेपारी संमेलनाचे आयोजन केल्ले ते वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. Proper parking facilities
ह्या सगळ्या हे प्रॉपर पार्किंग फॅसिलिटीज आसतले फॉर्मेशन ऑफ त्याच्या पयलीं तुमची हे टावन वेंडिंग कमिटी ती प्रोसेस आसा तेणी आमदारांनी सांगला टावन वेंडिंग कमिटी जी आसा जाता तितले बेगीन फॉर्म करपाक लायता. ओके ओके दुसरो जो मेन विशय आसलो पळय न्ही तो फक्त जाला कितें तुमचो कन्सल्टंट खरें अपॉयंट केल्लो बट तेणी डिले जालो तेणी प्रॉपर रित्या काम फुडें व्हरपाक जाय आसलें तें व्हेलें ना आनी मीनवायल तेणी प्रॉपर प्लॅन म्हणजे तेणी कामूच सुरू करूंक ना इन्शॉर त्या बद्दल हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता. खरें म्हणजे GSIDC हांव फाटले फावटी चेअरमॅन आसतना कन्सल्टंट अपॉयंट ऑन बोर्ड घेतलेलो आसा. इन केस तो जर तें काम फुडें व्हरना आसत जाल्यार हांव दुसरो कन्सल्टंट अपॉयंट करता आनी पुराय म्हणजे तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन 2-3 विशय आसा. म्हणजे आमी पणजे वेगळी आतां ऑलमोस्ट पाट्यार जी पणजे डेव्हलप जाली इट इज अ न्यू पेंजींग तशी पळोवंक वचत जाल्यार आतां म्हापसा खातीर कितें योग्य आसा हें आमी ठरवच्या पेक्षा तुमकांच विश्वासान घेवन म्हापसा जो आसा पळय कितें एक्झॅक्टली करपाचें हें एकदां कन्सल्टंट येयलो काय ना जातालें. हांव तुका हें फक्त म्हणजे इलेक्शन प्रॉमीस म्हणून सांगता अशें ना खरें आमच्या कडल्यान मातशें डिले जाला ह्या विशयाक. दुय्यम वागणूक बी कांय ना तुका थोड्या जाणांक दिसता आमी दुय्यम वागणूक बी दिता अशें कांयच ना. आमची स्मार्ट सिटीच्या अंडर एकूच पणजे कॅपिटल डेव्हलप जाल्या आजुनूय मडगांवूय जावंक ना आनी दुसऱ्यो खंयच्योच सिटी अजून जावंक ना. ओके त्या खातीर म्हापसाचें प्लॅनिंग आनी तें तुमकां विश्वासान घेवन ताजो जो प्लॅन जो ओवरऑल रेडी करपाक जाय पळय तो जाता तितले बेगीन आमी करता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारी गोंय भेटेर येतले आनी 7 सरकारी प्रकल्पाचें उक्तावण करतले अशी माहिती दिली. प्रधानमंत्री मडगांवां जावपी एका भौशीक सभे वेळार हे उक्तावण करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. PM विजिटाच्या वेळार आमी टोटल ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट. एक पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही NITचें इनोव्हेशन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी कुंकळे 1 नंबर. दुसरे सेकंड प्रोजेक्ट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स जो दोनापावला आसा ताजें इनोव्हेशन. थर्ड प्रोजेक्ट इज एन नेव्ही कॉलेज कमांडर नेव्ही कॉलेज एट बेतीम ज्याचं तिचे इनॉग्रेशन. फोर्थ प्रोजेक्ट इज एन फाउंडेशन स्टोन फॉर द रोपवे एट रेस मरूज फोर्ट ताच्या रोपवे आमी करता PPPचे तो चवथो प्रोजेक्ट. पांचवो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचो इनॉग्रेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुडचड्यार ताचें इनॉग्रेशन. सो हो प्रोजेक्ट इज एन आमचो 100 MLD सेटिंग ऑफ द प्लांट एट साळावली धरण ताजो फाउंडेशन स्टोन. आनी 7th प्रोजेक्ट इज 3D बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन एट पाटोळा. सगळ्या जाती धर्माचे श्रद्धास्थान तशेंच गोंयकाराचो राखणदार श्री देव बोडगेश्वराच्या 89व्या जात्रेक काल बुधवारच्यान सुरवात जाली. हो उत्सव 4 फेब्रुवारी मेरेन वेगवेगळ्या धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीच्या आयोजनान चालू आसतलो. काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी श्री देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. तांचे सयत तांची घरकान्न तशेंच आमदार देविया राणे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, देवळाचे हेर सभासद आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 13 दीस चलपी ह्या उत्सवान 650 दुकानां घातल्यांत तशेंच हेर मन रिजवणेचे खेळ लोकांचें आकर्शण थारलां. राती उसरां मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेवन लोकांच्या हिता खातीर प्रार्थना केली. आज गोयचे राज्यपाल PA श्रीधरन पिल्ले हांणी आपल्या घरकान्नी सयत श्री देव बोडगेश्वराच्या वर्सुकी जात्रेक भेट दिली. ह्या वेळार उपसभापती जोशुआ डिसोजा हाजीर आशिल्ले. राजभवनाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे राजभवनाच्या विंटेज क्लासीक गाडयांचें प्रदर्शन आयोजीत जाता. हातूंत कॅडिलेक सयत हेर 10 विंटेज गाडयो प्रदर्शनांत दवरतले. खबराकारांक म्हायती दितना राजभवनाचे सचिव MRM राव, IAS आनी राज्यपाल PA श्रीधरन पिल्ले हे फाल्यां 26 जानेवारीक राष्ट्रध्वज हुबोवन उपरांत दरबार सभाघरांत आदिवासी समाजा खातीर आयोजीत कार्यावळींत वांटो घेतले. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हणून 27 आनी 28 जानेवारीक राजभवन दर्शनाची लोकांक संद मेळटली. हातूंत पूर्ण दरबार सभाघर तशेंच परिशद सभाघर पळोवप्यांक उक्तें आसतलें. ह्या वेळार राज्यपालांनी बरयल्ल्या पुस्तकांचें प्रदर्शन आयोजीत जातलें अशी माहिती तांणी दिली. The Honorable Governor would be unfurling the national flag at Goa University ground, Talegaon, tomorrow on 26 January 2024, the Republic Day. The ceremonial function would start at around 8:30 AM and it would go on for almost an hour. That is till 9:30 AM. The ceremonial things
as per the protocol are being conducted by the protocol department of government. जीवन रक्षा पदक मालिका पुरस्कार 2023 अंदू 31 जाणांक दिवपाची मान्यताय राष्ट्रपतींनी दिल्या. हातूंत 3 उत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षा पदक आनी 21 जीवन रक्षा पदकांचो आस्पाव आसा. 3 जाणांक मरणा उपरांत पुरस्कार फावो जाला. उत्तम जीवन रक्षा पदक गोंयच्या साहिल भिसू लाड हांकां फावो जाला. प्रजासत्ताक दिसा निमतान पुलीस, उजो पालोवपी दळ, घर राखण आनी नागरी संरक्षण दळ आनी सुदार सेवेंतले एकूण 1132 कर्मचाऱ्यांक ही सेवा पदकां जाहीर जाल्यांत. उत्तर गोंयचे येरादारी उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकर हांकां विशिश्ट सेवे खातीर राष्ट्रपती पदक जाहीर जालां. पुलीस उपअधीक्षक तुषार वेर्णेकार आनी पुलीस उपअधीक्षक विल्सन डिसोजा हांकां उत्कृश्ट सेवा पुरस्कार जाहीर जाल्यात. पंचायतीक अधिकार दिवपाची स्थिती ह्या विशयाचेर आयोजीत 2 दिसांच्या राष्ट्रीय सल्लागार कार्यशाळेचे उक्तावण काल भारत सरकाराच्या पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज हांचे हस्तुकीं जालें. भारतीय भौशीक प्रशासन संस्थेन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळींत उलोवप करतना विवेक भारद्वाज हांणी पंचायतींक अधिकार दिवपाच्या प्रक्रियेंत जोड दृश्टिकोन, जोड ध्येय आनी एकठांय येवन कृती करपाचेर भर दिलो. आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत घडोवपाच्या उद्दिश्टान स्वावलंबी पंचायत हो एक म्हत्वाचो पावंडो जावन आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.